समेस्त गोंयकारांक नमस्कार. ह्या कोविडांतल्या महामारी वांगडा झगडटा आसतना गोंय राज्य, गोंयचें सरकार सगळ्यांचो जीव वाचोवपा खातीर आनी गोंयांतलो डेथ रेट कमी करपा खातीर बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट सगळ्या गोंयकारांक मेळची हाच्या खातीर सरकाराचो यत्न सुरू आसा. सरकार गेले कितलेशेच दीस वेगवेगळ्या मळाचेर प्रयत्न करीत आसात. तुमकां सगळ्या जाणांक खबर आसतलें, गोवा मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नॉर्थ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साउथ, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फोंडा, ESI हॉस्पिटल मडगांव, MPT हॉस्पिटल आमचे वाश्को, ह्या सगळ्या हॉस्पिटलांनी आमचे सगळे डॉक्टर्स बऱ्यांतली बरी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट आमी सरकाराच्या वतीन सगळ्यांक दीत आसा. आमच्या सगळ्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रांत आमी टेस्टिंग आनी वॅक्सिनेशन हेंय खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सुरू केलां. आनी 2 दिसां पयलीं आमी निर्णय घेतला की प्रत्येक तालुक्यांत आमी स्टेप अप हॉस्पिटल सुरू करपाचो निर्णय ऑलरेडी घेतलो. चिकाले, कासावलीम हांगासर स्टेप अप हॉस्पिटल आमी सुरवात केली आनी आतां आमी पेडणे आसतले, बिचोले आसतले, इवन दो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आसतलो किंवा कुडचड्यार आसतले, केपें आसतले, हांगासरूय बी सगळी कडेन स्टेप अप हॉस्पिटल ही सुरू करता. म्हाजी कळकळीची विनंती तुमकां इतक्याच खातीर आसा, डेली डेथ ऑडिट करता आसतना आमी पळयता की आजुनूय बी 12 पेशंट हे कमीत कमी 24 वरांच्या मदीं आयिल्ले आसतात आनी 2 ते 4 पेशंट हे ब्रॉड डेड आसतात. म्हणून तर हांव तुमकां कळकळीची विनंती करता की सरकाराच्या सगळ्या हॉस्पिटलांनी फुकट ट्रिटमेंट दिली वता, बट ताच्या खातीर तुमी बेगिनात बेगीन म्हणजे आपले होम आयसोलेशन आसतना ऑक्सिजन लेवल 94च्या सकयल वचत आनी कंटिन्युअस जर 3 दीस जोर येता आसत जाल्यार लागच्या हॉस्पिटलांत तुमी पयल्यान पयलीं एडमीट जावप हें गरजेचें आसा. आमी हॉस्पिटलांत भियोन घरा कडेन रावच जाल्यार कॉम्प्लिकेशन जाल्या उपरांत आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन किंवा इतर हॉस्पिटलांत येता. मागीर ट्रीट करप डॉक्टरा खातीर खूब जिकरीचें काम आसा. तुमकां सगळ्यांक बऱ्यांतली बरी आनी फुकट ट्रिटमेंट मेळपा खातीर सरकारी हॉस्पिटलांत जायतीं वखदां आसतलीं किंवा ऑक्सिजन आसतलो आमी पुराय मेनटेन करपा खातीर सातत्यान आमचो प्रयत्न आसा. आनी आतां रेमडेसिवीर इंजेक्शन किंवा ऑक्सिजन हो हॉस्पिटलांनी, सरकारी हॉस्पिटलांनी हो मेनटेन जायत आसा. ताच्याच बरोबर आमी प्रायवेट हॉस्पिटल्स हांकां ऑन बोर्ड घेतल्या आनी DDSSYच्या अंतर्गत तांकां अरावंड 80% ही फुकट ट्रिटमेंट दिवपाचें तांकां ताकीद दिल्ली आसा. वेगवेगळ्या 16 प्रायवेट हॉस्पिटलांनी सरकारा बरोबर टायअप केला. थंयसरूय वेगवेगळ्यो खाटी उपलब्ध आसा. ताचोय फायदो तुमी सगळ्यांनी घेवचो अशें म्हाका दिसता. स्टेप अप हॉस्पिटल, प्रायवेट हॉस्पिटल आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यान म्हणजे तुमकां बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट दिवची हेजो सरकार सातत्यान प्रयत्न करता. आनी एक गजाल हांव मुद्दामून नमूद करता, कारण डेथ रिपोर्ट डेली पळयता आसतना आनी डेथ ऑडिट आमी डेली पळयता आसतना एक गजाल लक्षांत येयली, आतां पर्यंत ज्यांचो मृत्यू जालो तेंच्या भितर कोणीच वॅक्सीन हें घेवंक नाशिल्लें. म्हणून हांव परत एकदां कळकळीची विनंती करता, 45 एंड एबाव आसात ह्या सगळ्यांच्या खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट वॅक्सिनेशन हे आमच्या सगळ्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रांचेर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटलांचेर फ्री ऑफ कॉस्ट आयजूय अवेलेबल आसा. लोक कन्फ्युजन करता म्हणून रावूं नाकात. 45 आनी एबाव ह्या वयल्या पिराये खातीर वॅक्सिनेशन हे सरकारच्या वतीन फुकटूच दिलें वता. ते बेगिनात बेगीन आपले 2य डोस तुमी घेवचे. आनी 18 ते 45 ह्या वयोगटा खातीर सरकार वॅक्सीन जाता तितके बेगीन सगळ्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रांत अवेलेबल करून दितले हाची खात्री बाळगात. कोविडांतल्या महामारीचेर मात करपाक आमी सरकारी हॉस्पिटल्स ज्या प्रमाणे कार्यरत आसा त्याच प्रमाणे आमच्या दीन दयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड, DDSSY कार्ड हाच्या अंतर्गत प्रायवेट हॉस्पिटलांनी त्याचो फायदो मेळचो म्हणून आज हांव मुख्यमंत्री म्हणून अनाउन्समेंट करता की DDSSY कार्डच्या अंतर्गत प्रायवेट हॉस्पिटलांनी हाजी ट्रिटमेंट मेळपाक सुरवात जाल्या. ज्या प्रायवेट हॉस्पिटलांनी
अजून दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड हाच्या अंतर्गत डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस हांच्याकडे एफिलिएशन करूंक ना. तांच्यांनी जाता तितके बेगीन एफिलिएशन करून घेवचें आनी तुमच्याकडे एडमिटेड आसलेल्या पेशंटाक DDSSY कार्डच्या अंतर्गत 80% मोबदलो हो सरकारा कडल्यान पेमेंट केलो वयतलो. दुसरी अनाउन्समेंट आज हांव करता, कारण आयच्यान जेंची रिन्युवल्स आशिल्ली अंदूच्या वर्साक किंवा जेंच्यांनी पोरूच्या वर्साकूय बी रिन्युवल करूंक ना त्या सगळ्यांची फ्री ऑफ कॉस्ट एकूय पयशे भरिनासतर ऑटो रिन्युवल जातली. त्या खातीर तुमी परत म्हणजे GL किंवा प्रायमरी हेल्थ सेंटर हांच्या कडेन संपर्क करपाची गरज ना. अंदूचें कार्ड हें विदावट एनी फीज आमी ऑटो रिन्युवल करतात. तिसरी अनाउन्समेंट आज हांव करता की जेंच्या कडेन DDSSY कार्ड ना ह्या सगळ्या लोकांनी प्राथमीक आरोग्य केंद्र किंवा GL किंवा गोवा ऑनलायन ह्या पोर्टलाचेर तुमी संपर्क करचो आनी तुमचें DDSSY कार्ड नवीन करून घेवचें. नवीन करून घेतलेल्या कार्डाक सुद्दां DDSSYच्या अंतर्गत तांची पेमेंट्स प्रायवेट हॉस्पिटलांकूय केली वयतली. आमी सगळे जाण मेळून म्हणजे कोरोनाचेर मात करुया आनी गोंयांतलो मृत्यू दर कमी हाडपाक तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य सरकाराक जाय. निश्चितच म्हणजे ज्यांचो ऑक्सिजन लेवल 94च्या सकयल वता आनी कंटिन्युअसली जेंकां फिवर आसा अशा सगळ्यांनी बेगिनात बेगीन हॉस्पिटलायज जावप गरजेचें आसा. तुमच्या सगळ्यां खातीर आमी जाता तितक्यो बेड कॅपेसिटी सरकारी हॉस्पिटल आनी प्रायवेट हॉस्पिटलांत वाडयत आसा. आमी सुपर स्पेशालिटी ऑलरेडी सुरवात केल्या. निश्चितच खात्री आसा गोंय राज्य कोरोना मुक्त करपाक तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आमकां लाभतलें हाची अपेक्षा. देव बरें करूं.